Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. सुरुवातीची उतरां. आयज प्राचीत काळाचो 5वो आयतार. आयज आमी विशय घेतला जेजू पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हूण विस्वास ठेवून भरवासो घोट करुया. आयच्या दिसाचो सेवा धर्म आमकां पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो आनी खात्री दिता. पुनर्जिवंतपण आमच्या धर्माची तशेंच भावार्थाची बुन्याद जावन आसा. आयज आमच्या धर्म प्रांतांत भुके आनी पिडे आड झुजूंक भेटयलोलो आयतार. जिविताचे सगळे परिस्थितीन आमी पुनर्जिवंतपणाच्या भावार्थान भरवशान आनी खात्रेन जिवंक हे मिसाचे भेटेन पवित्र आत्म्याक आमचे भितर जागोय म्हूण जेजू लागीं मागुया. प्राचिताची रीत. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत पुनर्जिवंतपण ओत्रेकून जिवचे बदलेक आमी वायट आदारून पातकाच्या गुलामपणांत सांपडल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता जेजू तुका आमचें काळीज दिवचे बदलेक आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर कशें सांबाळचे बदलेक आमी आमचें काळीज पातकाच्या ओंदवण्याक भेटयलां. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या जेजू आमचे घरच्यांचें मरण पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान आमी मानून घेवचे बदलेक आनी ती स्वर्गार तुज्या सांगाता आसात म्हूण सत्मांचे बदलेक आमी आजून पासून तांकां मेल्ल्या मदें सोदतात. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूत कोर. वाचपा आदी विवरण. पयल्या वाचपान देवाचो जिवीत दितलो आत्मो मेलोल्यांक जिवीत दितलो म्हूण एजेकिएल प्रवादी देवाच्या भासावण्याची खबर करता. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत पावलू आमकां देवाची पुनर्जिवंतपणाची भासावणी आमचे सवे खोरी जावंक सुरू जाल्या म्हूण खात्री दिता. रोमकारांक बरोवन तो म्हणटा देवाचो आत्मो आमचे सवे जियेता. तर ज्या आत्म्यान जेजूक मरणांतलो जिवो केलो तोच आत्मो आमच्यो विनाशी कुडी परत जिवंत करतलो. शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या इश्टांक लाजाराक परत जिवंत करून आपूण न्हयच फकत जिविताचो दातार पूण आपूण खुद पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत जावन आसा म्हूण कळीत करता. चितान ही वाचपां आयकुया. एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा हांव आतां तुमचे फोंड उगडूंक वेता. तुमकां म्हजे पोरचे तुमच्या फोंडांतली उठोवंक आनी इस्रायलाच्या देसांत नव्यान पावोवंक वेता. आनी जेन्ना तुमचे फोंड हांव उगडतलों आनी तुमच्या फोंडांतली तुमकां उठयतलों म्हजे पोरचे तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमकां कळोवन येतोलें आनी हांव तुमचे भितर म्हजो आत्मो घालतलों आनी तुमी नव्यान जियेतल्यात आनी परतून तुमच्या खाशा देसांत हांव तुमकां शांतीन रावंक दितलों. आनी हांवें सर्वेस्पोरान अशें सांगलां आनी अशें केलां म्हूण तुमकां गोमतोलें. खुद सर्वेस्पोर देव
अशें उलोयता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे खूब उपकार. आमचो जबाब ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची भोरती. खोल खोल खोंडांत पडलां तुका उलो मारता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जर ठाव घेतलो, तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? जबाब ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची भोरती. पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजे सोवे. म्हणून परमेश्वरा आमी भोसतांव तुका. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. जबाब ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची भोरती. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आसता. त्याहून म्हजो ओतमो धोनयाक आंवडेवन रावता. विस्वास आपलो दवरूंक राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सगळो परम इस्वराचेर. जबाब ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची भोरती. ताचेर आमचो विस्वास कित्याक ताच्या हातांत भरपूर मेळटा काकलूत तारोणाची भोरती. इस्रायलाक आतां सर्व नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब ताच्या हातांत आसा काकलूत तारोणाची भोरती. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणें चलतात तीं देवाक मानू नजो. पूण तुमचें जिवीत कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणें न्हय. तुमी जियेतात तें आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सोबे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सोबे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताचीं जावची नासल्यात. पूण जर तर क्रिस्त तुमचे सोबेन जियेता, तुमचे कुडीचे मोडे लेगून जालां जाल्यार तरी तुमचो आत्मो म्हणल्यार जिवान भरलोलो. कित्याक तुमकां देवान पवित्र केल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सोबे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवंत केला, तोच तुमचे सोबे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय कुडी नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सोमी म्हणटा, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. जुवांवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लाजाराच्या भयणींनी जेजूक सांगून धाडलें, सोम्या, तुजो मोगाचो इश्ट बरो ना. ही खबर आयकून जेजून म्हणलें, हे पिडेन तो मरचो ना. ती देवाच्या मानाक आयल्या. तिचे वरवीं देवाच्या पुताक महिमा मेळूंक जाय. मार्ता, तिची भयण मारिया आनी लाजार हांचो जेजू मोग करी. तो बरो ना म्हूण ताका खबर पावली, तरी आसलो त्याच सुवातेर जेजू आनीक 2 दीस रावलो.
त्या उपरांत ताणें शिसांक म्हणलें, आनीक एक फावट जुदेयांत वचुया. जेजू पावलो तेन्ना लाजाराक कोणांत घाल्यार 4 दीस जाल्ले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली, पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हणलें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो, आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागता तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव नव्यान जिवो जातलो. मार्तान ताका परत म्हणलें, तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवंतपणाच्या समयार नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणो. जेजून तिका परतिपाळ केलो, पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो, आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणांक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हणलें, होय सायबा, संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां. जेजू भोव खोंती बोरी जावन आपुणूय सगळोच थरथरलो. ताणें विचारलें, ताका तुमी खंय घाला? तांणी ताका सांगलें, सायबा, ये आनी पळय. जेजू रडलो. देखून जुदेवांनी म्हणलें, पळयात, हो ताचो कितलो मोग कोरी. पूण तांचे भितरल्या थोड्यांनी म्हणलें, ताणें कुड्ड्यांचे दोळे उगडले तर ताच्यान हाका मरणांतलो निवारूंक जायनासलो. तेन्ना नव्यान खोंतीचो हुस्कार सोडून जेजू समाधीशी पावलो. ती एक धोल कशी आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मेल्ल्याचे भयणीन मार्तान ताका म्हणलें, सायबा, ताका 4 दीस जाले, आतां ताका घाण मारतली. जेजून तिका सांगलें, तूं विस्वास धरशी जाल्यार देवाची मोहिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटच तांणी फातर कुशीन काडून दवरली. तेन्ना दोळे वयर लावून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकलें देखून तुजे उपकार आठयता. म्हजें सदांच आयकताय म्हूण हांव जाणो आसलो, पूण हांगा आसलोल्यां पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी सतमानचे खातीर हांव असो उलोयलां. हें म्हणटच ताणें व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, लाजार, भायर सर. मेलोलो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय पाळयांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान पांगुरलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपास सोडात, ताका वचून दी. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपुणूच पयले जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचे खात्रेन जिवंक आनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान आपले पोरजेक पुनर्जिवंतपणाची खात्री तांणी दिवंक देवा लागीं
मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो अधिकार वापरतना पयले सुवातेर पोरजेची मागणी तांणी आयकूंक, तशेंच मनशाचेर मरण आनी सृश्टीचे निसंतोण हाडटली उदरगत बंद करून मनशांचें जिवीत राखतली आनी सृश्टीचो सांबाळ करतली येवजण तांणी मांडून हाडूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी आमचें जिवीत जियेतना जिवितांत येतले कोस्ट त्रास पुनर्जिवंतपणाचे खात्रेन फुडो करूंक आनी जेजूचेर आमचो भावार्थ खोल रिगोय म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भुके आनी पिडेचे वळवळे सोंसतल्या पासत मागुया. तांचे सोवे हुस्को दाखोवन तांकां आदार दिवन तांचो भरवासो आमी जिवो दवरूंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. नियाळ मुजेर विस्वास आनी भावार्थ दवरतली केन्नाच मोरची नात. जुआंव 11:26. नियाळाक आदार. एकेया वयन आखेंच गोर काळोखांत घातलें आनी आपल्या भुरग्यांक विचारलें, तुमकां ह्या काळोखांत कितें दिसता? भुरग्यांनी जबाब दिलो, काळोखा विरेत कांयच दिसना. उपरांत तिणें आख्खी बिजली पेटयली. तांणी म्हळें, आतां सगळें सारकें दिसता. तेन्ना आवयन शिकयलें, जेन्ना तुमचें जिवीत काळोखांत आसता म्हणजे निराशी, दुखी, रितें, भरमासो सांडलोलें, कोश्ट जाता, तेन्ना पवित्र संस्कारांत जेजूक भेट करात व मिसाच्या बलिदानांत भाग घेयात. तेन्ना तुमी जेजूक अनुभवतल्यात आनी तुमचें जिवीत उजवाडीत जातलें. कित्याक जेन्ना आमचो विस्वास ताचेर आसता तेन्ना आमकां सासणीक जिवीत मेळटा. जुआंवांच्या शुभ वर्तमानांत जेजू न्हयच एक प्रवादी ओ गुरू पूण जिवें उतर आमच्या काळोखी जिवितांत हाडटलो उजवाड, मोरणांक सांपडलोल्यांक जिविताची वावती जोर, ताचेर विस्वास दवरून जियेतोल्यांक मरण आसचें ना पूण सासणीक जिवीत मेळटलें. जे भशेन मार्ताचो पुराय विस्वास आनी भावार्थ जेजूचेर आसलो, तेच भशेन आयचें उतर आमकां दुबाव आनी अनुभवार्थ पयस करून संस्कारा वरवीं जिवीत उजवाडीत करूंक आनी भावार्था वरवीं मरणाच्या आड झुजून नव्या सासणीक जिविताक आमी विस्वासान जिवंक उलो मारता. बापा मोगाळा, पिडेंत, कोश्टांत आनी रोडण्यांत लेगून संस्कारांत जेजूक भावार्थ आनी विस्वास दवरून ताका आमच्या काळजांत घेवंक, जियोंक, जिवीत बदलूंक, वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.